मातेवाचे सुवार्तेंत जेजून शिकयलेले आमच्या बापाचे मागणे दोंगरावयल्या प्रसंगाचे केंद्र आसो न्हू, ते आमच्या मागण्याचो भोव आमोलीक वांटो जाला. मातेवाचे सुवार्ते प्रमाणे ते मागणे अशें वाळटा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. सुवार्तेंतली दोगां पुतांची वपार बापाचे खुशेची वपार म्हणून वलावियत कोणना. कित्याक ही वपार कित्याक की आमच्या बापांतल्यो जायत्यो गजाली प्रकाशीत करता. पयल्यान जेजूचे आयचे वपारींतलो बापूय आपल्या दोगांय पुतांक पुता म्हणून आपोवन मळ्यांत कामाक धाडटा. दुसऱ्यान सुवार्तेंतलो जेजू ह्या दोगां पुतां पैकी कोणे तर बापायची खुशी केली म्हणून सवाल विचारता. तिसऱ्यान सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयले सर्गींच्या राजांत रिकतात म्हणून सर्गी राजाक, बापाक आनी बापाची खुशी करच्याक संबंध जोडलो. हांगासर बापाची खुशी करची सुवार्तेचें केंद्र म्हणले परी दाखोवन दिलां. मातेवाचे सुवार्तेन गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू एक पावटी न्हय बगर 3 पावटी म्हज्या बापा हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत ते निवारूंक साथ दिना जाल्यार तुजी खुशी जावं म्हणून मागणें करता. बापाची खुशी करची जेजूक केवल एक मागणें न्हय बगर ती ताका ताचे जिविताची विंचवण जाली. एका खेरीत उद्देशा खातीर कश्ट सोंसपाक आनी आपलो मोलादीक जीव दिवपाक एक दिशा जाली. सुवार्तेंत जेजू देवा खुशी करपा उदेशी लोकांची सलवणी दाखोवन दिता. लोकांन जावं स्नानीक जुवांच्या जावं जेजूच्या संदेशांत आनी जिवितांत व्यक्त जाल्ली देवाची खुशी स्वीकार करूंक इन्कार केलें. जिणी बदलाप करच्यांत शेळेपण दाखयलें, पूण साद्या खालत्या पातकी म्हूण वलायलेल्या लोकांन सुवार्तेचो संदेश स्वीकार केलो. देवाची खुशी पाळपा दिशेन सुवार्तेचे शिकवणे आधारीत जिविताचे जोगते पारखोवणेची गरज आज सुवार्तेन उखलून धरल्या.